पुलिसाचे तालाव दिवपाचो अधिकार बॉडी कॅम घाल्ले पीआयक राती पीएसआयक हेरांक अधिकार ना फोटो काढून ई चलना मुख्यमंत्री म्हणटा चार्जशीट प्रक्रिया फास्ट ट्रॅक। रस्त्या कुशीक गॅस स्टोवांचेर रांदपी ट्युरिस्टांचे सामान करतले जप्त दर्यादेगेवेल्या मसाज करपी भिकारी तोपयांचेर कारवाय मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। गोयात वक्फ बोर्ड ना वक्फ बोर्ड सुधारित बिलाचो गोयचेर थेट परिणाम ना मुख्यमंत्री सांगता विश्वजीत म्हणटा गोयात सनातन धर्माची स्थापणूक जाय सुरवात 70। म्हादय प्रवाहाची चौथी बसका 22 एप्रिलाक बेंगलुरात जॉईंट इन्स्पेक्शनाचे गोयचे विनवणेचो विषय अजेंडार मुख्यमंत्री म्हणटा कर्नाटकाक आडयत रावतले। 7 एप्रिल सावन शैक्षणिक वर्ष सुरू करूक आव्हान दिवपी याचिका हायकोर्टात मारली भायर। 30 एप्रिल मेरेन 11:30 मेरेन क्लासीस सरकाराची जाप रेकॉर्डार। एमपीएचे 10-11 बर्थ डेल्टा पोर्ट कंपनी चलयतली 2-1 महिन्यात थंय कार्गो बरोबर कंटेनर हँडलिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्टाक नेट क्रूज टर्मिनल जुना सावन। येरादारीक आडखळ करपी रस्त्या कुशीकची बेकायदेशीर बांदकामां मोडचीच पडटली। बाकीची सालवार करूंक यत्न ना जाल्यार खंय लोक रस्त्यार मावीन उलयलो। वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेक काँग्रेसीची सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिवपाची तयारी। सरचिटणीस जयराम रमेशाची सोशल मीडिया वयल्यान म्हायती। ट्रम्पाच्या टॅरिफ वाढीक चीनाची जाप। अमेरिकेच्या सगळ्या मालाच्या आयातीचेर 34% टॅरिफ। भारताचेर अमेरिकेचे 26% टॅरिफ चल्ला। वेगवेगळ्या मळाचेर परिणामांचो अभ्यास। प्रधानमंत्री मोदी मेळो बांगलादेशाचो सल्लागार युनुसाक। लोकशाही स्थिरता शांतता प्रगतीक बांगलादेशाक भारताचो तेको मात हिंदूचेर अत्याचार जावंक जायना प्रधानमंत्री उलयलो।